एमजी आणि जीएसएम युतीचे निश्चित झाले उपरांत आता युतीचे सीट शेअरिंग थारपाक लागला। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण एमजी जीएसएम शिवसेना गोवा प्रजा पार्टीची युती 35 जाग्यांचेर उमेदवार घालतले म्हण थारला। एमजीचे 22 उमेदवार असतले जाल्यार हेर जीएसएम आणि शिवसेना आणि गोवा प्रजा पार्टीचे उमेदवार असतले। खासा रिपोर्ट। एमजी जीएसएम युती थारले उपरांत आता गजाली सीट शेअरिंगाचेर पावल्यात। एमजी जीएसएम शिवसेना आणि गोवा प्रजा पार्टी युतीचे थारला ते अशें। एमजीपी जीएसएम शिवसेना गोवा प्रजा पार्टी युतीचे 35 मतदारसंघांनी उमेदवार असतले। एमजी एकोडे घालतले 22 मतदारसंघांनी उमेदवार। उरिल्ले उमेदवार जीएसएम शिवसेना आणि गोवा प्रजा पार्टीचे। साखळे मये आणि शिवोले असतले जीएसएमाचे उमेदवार। दिवचले एमजीचो नरेश सावळ उमेदवार असतलो। मात गोवा प्रजा पार्टी युतीच्या घटक पक्षाचो पांडुरंग रावतूय इच्छुक आसा। मात रावताक दुसऱ्या खंयच्या तरी मतदारसंघात उबे करतले म्हूण सुत्रां सांगतात। पेडण्या शिवसेनेन उमेदवार जाहीर केल्लो, मात शिवसेना पेडणेच्या उमेदवाराक फाटीं काडटा। पेडण्या एमजीचो बाबू आजगांवकार आसतलो। इतले मजगती माशेलांत जाल्ल्या पक्षाच्या कार्यकर्ता मेळाव्यात सुदिनान बीजेपीचेर फोग काडलो। बीजेपी एके वाटेन सांगता 26 आमदार येतले। 26 आमदार येता जाल्यार एमजी कित्याक रावतात काय म्हूण सुदिनाचो प्रश्न। म्हाका दिसता आज ही परिस्थिती अशी निर्माण कोणी केल्या? तुम्ही केल्या। मगो पक्षान तुमची परिस्थिती अशी करू ना। एका वटेन तुम्ही सांगता 4 लाख कार्यकर्ते तुमचे आसात आणि दुसरे वटेन तुम्ही मगो पक्षाचेर टिका करता। एका वटेन तुम्ही म्हणता 26 मतदारसंघात आमचे निवडून येता। कोणाची गरज आसा तुमकां? कित्याक तुम्ही कित्याक उलयता? जर 26 मतदारसंघात तुम्ही जर निवडून येता आसत जाल्यार मगो पक्षाचेर टिका करपाची तुमकां गरज ना। आज तूं उलयता मेसेज आयला म्हाका। मेसेज कितें आसा? एमजीपी डेझर्टेड अस and now they are blaming us. We are not blaming you. This is Chief Minister's message today. आजचे ते ऑफिस ओपन केला पणजे। We never deserted you. आणि सांगचे कितल्यो मिटिंगो युतीच्या तूं वायलेंस आमकां सोडून साऊथ पिढीये काढून एका काँग्रेस आमदाराक दिली। तुमकां खबर आसा तो काँग्रेस आमदार कोण? माजी आमदार मॉमिन गुदिनो आता आमदार म्हणू शकना होता आनी ताका रिजायन केला। तो तितल्या पुरतो जालो आणि फुडें आमदार जायना। हांव सामकें बरोवन दिताय तो केन्नाच आमदार मुखार जावचो आनी ताजें कर्तृत्व आज साऊथ पिढयेचे गोश्ट आज कोर्टान कितें केलें तें तुमी वाचलां आसता। स्टॉप केलें आनी ताणें आज नमतें घेतलें। म्हणजे ह्यो गोश्टी आमी करूं ना। हांव तांकां सांगपाचो प्रयत्न करता जें तुमी केलां तें मुखार मुखार सरात। लोकां मदीं वचात। जे 4 लाख तुमचे कार्यकर्ते आसात तांचे मदीं गेले नंतर तुमकां ताजे आन्सर मेळटले। आमचे कडेन येवूच नाका। काँग्रेस बीजेपीच्या पिकला पोळे या फावट शिवूचा जिखता गोये। काँग्रेस बीजेपीच्या पिकला पोळे या फावट शिवूचा जिखता गोये। मगो पक्षाचा गोवा सुरक्षा मंचाच्या मये आणि दिवचले प्रभागाचो 1 जानेवारीक कार्यकर्ता मेळावो जाता। आता तांकां उसरा कळ्ळें की आमी बापायक आमचो बापूय आमकां सोडून गेल्यार उसरा कळ्ळें। बापायक वळखपाक तांकां इतलो टायम लागलो, 6 वर्सां लागली। वेलिंगकार सराक उद्देशून तांच्यांनी म्हटलां बापूय सोडून गेलो म्हणून आमकां भाड्याचे बाप हाडचे पडले। तुम्ही जर आवय घरा भायर काडली जाल्यार बापूय लात मारतालो साहजीक आसा न्ही। तुमकां पयलीं कळपाक जाय। तातूंत डिचोली आनी मये प्रभागाचे कार्यकर्ता मेळावो 1 जानेवारीक 4:30 वरांचेर मया हांगासर जावपाचो आसा। गांवकारवाडा मय आदिनाथ मठार। त्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येन उपस्थित रावचे मेळाव्याक अशें आवाहन करता। पक्को विश्वास आणि एक पॉझिटिव्ह जी सायन आसा हे आमी घेवन चल्लेली आसा आणि मतदारसंघात पूर्ण 7 पंचायतीन पूर्ण पाठिंबो आसा आणि आमचो विजय हो निश्चित आसा। आणि एकाधिकार शाही जी आसा पर्रीकराक दिसता हो जो हे जे सरकार आसा हे जे गोंय जे आसा ते आपले भाट किंवा आपलो कारखानो अशा पद्दतीचो तेजो आविर्भाव आसा। त्यामुळे ते एकाधिकार जो आसा पळय तो तांचे कडेन आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। नोटबंदीची धग अंदू गोंयच्या पर्यटनाकय बादली। संगीत महोत्सवाचे आयोजक साटली पोटली घेवन गोंय सोडून गेले। ताचोय परिणाम पर्यटकांचेर जालो। फाटल्या 10 वर्सांचो हिशेब केल्यार अंदू पयलेच फावट गोंयांत येवपी पर्यटकांचो आंकडो उणो जाला। ट्रॅव्हल अँड ट्युरिझमाचो राल्फ डिसुजा म्हणटा डिमॉनिटायझेशन आमकां बादलें।
संगीत महोत्सव गोंयांत नाशिल्ल्यान पर्यटकांनी गोंयांत येवप टाळ्ळें अशेंय तो उलयलो. इयर एंडींग म्हळें की पर्यटकांच्या दोळ्यां मुखार गोंय नाचूंक लागता. 31 डिसेंबराची रात पर्यटक गोंयांत सरता. दर्यावेळो पर्यटकांनी फुलतात. लाखांनी पर्यटक गोंयांत इयर एंडींग मनोवपाक येतात. सगळीं हॉटेलां भरिल्लीं आसतात. रस्त्यार लोकांचो गजबज आसता. नाच कार्यावळी रंगार येतात. डान्स हॉल पर्यटकांनी भरतात. पण अंदू मात किण्ण पडलें. नोटबंदी गोंयांत बादली. संगीत महोत्सवाचे दाळवंदार बिटकीक कळून गोंया भायर गेले. ताचोय परिणाम गोंयचेर जालो. This money is not spent because it is 5,000. Even you and I in Bombay, we cannot survive with 5,000. Supersonic and there will be the Sunburn Festival. They have shifted out of Goa. They do not want to have these come to Goa anymore. Now these people who came by 30th, it is get over and they should stay on to, for New Year. So that whole business is lost also. So all this put together and demonetization, of course. All this put together has hit the tourism below the belt, because the tariffs have come down. The income is less because there is no money to spend in the among the foreigners or with the local people. And the number of people who are driving down with their cars, roads used to be clogged, they are less than half. परस अंदू हॉटेलाचे दर देंवले. ते बी 4 ते 5 हजारांनी. फ्लायटीच्यो तिकेटी देंवल्यो. तरी पर्यटकांनी गोंयांक फाट केली. See, around 2 rooms बरे आहे की आमचे कडेन we were booked almost like 185 rooms per day. ते आमचे कमी जावन we have gone to around 174 rooms per day. On an average 10 to 11 cancellations we received per day for the last 3 days from 28th till 31st of December. So reason mainly which has been told by the guests, on one or reason that the last minute they said that it's cancelled because of some family problems of health and all that. That is different. But major problem which came across was in terms of Supersonic and the Sunburn being transferred to other areas which they were not aware about. पहिले आमचो रूम रेट आहे 17,000 दवरलो आम्ही. तो आता आमचे 10 रूम कमी असलेल्या कारण आम्ही कमी करून 15,000 काढला. But the airfare, this year's airfare are half of what they were last. The number of people who have come are very less. There is today I feel that in spite of people last moment desperately lowering the prices and selling, they are still 15% below last year. ब्युरो रिपोर्ट पुडंट. घेऊया एक ब्रेक.